8:23. जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गांदीं सर्व उपकारांत तुझ्या गीतां गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपणी आज तुका हसिता दया माया तुझी नियाळता पापकी जिणी बोगस म्हूण मागता आदार करपा बेसावो शेता. आयच्या मिसाचे तसावा हे पर्यंत सिरिल पिरेरा आनी कुटाम दुबाय, फेलिक्स डिसोजा आनी कुटाम राणीपुरा, हेलेन आनी सिरिल डिसिल्वा मुंबय ही सर्व देवा करगान जावन आज मिसाचें बलिदान दितात. हेलेन आनी सिरिल डिसिल्वा तांच्या काजाराच्या एनिवर्सरी संदर्भी हे मिसाच्या बलिदाना वेळार मागणी करूंक तांणी विचारलें आसा. आज आसऱ्याच्या निवास्यांक सकाळींची ब्रेकफास्ट आनी दनपारांचें जेवण दिलां. अनिता पिरेरा दुबाय, तशेंच आनी एका दिसाची ब्रेकफास्ट आनी जेवण आनी कॉफी फळार दिलां. हेलेन आनी सिरिल डिसिल्वा मुंबय हाच्या ह्या दोनी जोड्यांचो काजाराचो दीस आज येता देखून आज ह्या संदर्भी तांकां आमी बरें मागता. सुफळ जिणी देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें तांचें कुटाम जाव म्हणून ह्या संदर्भी आमी तांचे पसत मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यान हे मिसाचें बलिदान फोत रितीन भेटोवंक आमकां समी तयार करया. आज एक प्रत्येक विशय तुमच्या मुखार दवरूंक हांव शेतां. आज तावन 25 तारखे पर्यंत पवित्र सभा युनिटी ऑक्टेव प्रेयर म्हणजे विविध क्रिस्तांव पंगड आनी इगर्जो तांणी सर्वांनी सांगाता येवचे पसत एकवटान जियोवचे पसत मागणें करूंक पवित्र सभा आमकां आपयता. आज ह्या मागण्याच्या उत्सवांत आमी सांगाता मेळोन आज तावन प्रत्येक जावन 25 तारखे पर्यंत पवित्र सभेच्या क्रिस्ती लोकांच्या एकवटा पसत आमी मागया. हें बलिदान पवित्र रितीन भेटोवच्याक आमचे पाताक आमी वळखून घेवया. सांगाता उसार म्हणया, हांव पातकी सर पदवेता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बगेवन सुद्दां समकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती करात पण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोम्या
खुद कर. प्रार्थूया. सर्पद्वेदरा ससनाच्या देवा शिंपडून गेल्ल्यांक तूं एकवटायताय आनी एकवटल्यांक तूं सांबाळताय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. एकाच पवित्र स्नानान पवित्र जाल्ल्यांक ती एक अखंड बावार्थान एकवटली जावं आनी प्रितीमोगाच्या गांठीन बांदलेली आसूं. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, हो मेल्किसेदेक सालेम गांवचो राय, सांगातच परमोन्नत देवाचो याजक, दुस्मान रयांक पाडाव करून पाटी येतल्या अब्राहमाक तो मेळोंक गेलो आनी ताचेर ताणें आशिर्वाद घालो. ताकाच ते अब्राहमान आपणा लागीं आसलेल्या सगळ्याचो दांत एक वांटो दिल्लो. मेल्किसेदेक नांवाचो पयलो अर्थ नितीचो राय म्हूण, दुसरो अर्थ तो सालेम गांवाचो राय देखून शांतीचो राय म्हूण. ताच्या बापायचो वा आवयचो वा पुर्वजांचो सयत चारित्रीक दाखलो ना. ताचो जल्म केदाळा जालो वा तो केदाळान तरलो हें आमी नेणाव. तो देवाच्या पुता बरी म्हणयत. तो ससनाक याजक. मेल्किसेदेका सारको आनीक याजक नेमाक जाला जाल्यार हो सगळो विसर आनीक स्पश्ट जाता. हो रक्तमासाच्या नियमाक सरी जावन याजक जाल्लो न्ही. बगर नास करूंक जायनातल्या जिविताचे पदवेन याजक जाल्लो. पवित्र पुस्तक रुजवात दिवन म्हणटा, तूं ससनाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. श्लोक. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक याजक. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक याजक. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्परान सांगले, बोस तूं म्हज्या उजव्याक, पडाव कर तुज्या वैरींक, तुज्या पांयां तळा हांवें घाली सर. श्लोक. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक याजक. तुजे रजवडकीची पदवी सियोना तावन सर्वेस्पोरो तुका दितलो म्हणून तुज्या दुस्मना वयर रजवड चलय. श्लोक. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक याजक. पवित्र थळार तुका दिल पदवी लाभलेल्या दिसा तुजी परजा संतोषान तुजे सेवेक लागतली. फांत्याच्या दवा परी हांव तुका जल्म दितलो. श्लोक. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक याजक. सर्वेस्परान सापो दिला, दिल्ले उतर तो बदलचो ना. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक याजक. श्लोक. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक याजक. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. जेजू सर्गींच्या रजाची बरी खबर परगडतलो आनी लोकां मदली सर्वाय थराची पिडा शिडा गुण करतलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू परत्यान एक पावटी सिनोगोगांत भितर सरल्या वेळार थंय आंकुडल्याच्या हाताचो एक मनीस आसलो. ताणें साबत दिसा जेजू खंय ताका कांय बरो करीत गाय म्हूण पळोवंक वा करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक म्हूण हेर जन परत करनासले.
जेजू आकुडल्याच्या हाताच्याक म्हणालो, उठ आनी मुखार ये. उपरांत थंय आसले लागीं ताणें विचारलें, आमचो कायदो साबात दिसा कितें करूंक फरमायता? बरें करूंक की वायट करूंक? एका मनशाचो जीव वाचोवंक की वा जीव काडूंक? पूण ते वगोस रावले. तोबळ रागान ताणें तांचेर आपली नदर भोंवडायली, कित्याक तांच्या काळजाच्या दारुणाये खातीर तो कंतीभरीत जालो. आनी आकुडल्याच्या हाताच्याक, तुजो हात लांब सड म्हणून त्या मनशान तो लांब सडलो आनी ताचो हात सारको जालो. तितल्यार फारिझेव भायर गेले आनी हेरोदी पक्षाच्या जाणां पैकी मेळोन जेजू कसो लागाड काडचो म्हूण मातलाब करूंक लागले. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. आयच्या वांजलांत 2 शब्द ह्या विशयांत आमी इल्लेशें चिंता पाठोवया आनी मागणी करूंक प्रयत्न करया. पयलो शब्द उठ आनी मुखार ये. कोण उठोन मुखार येता गी ताका मात्र बरेंपण मेळटा. कोण फाटीं रावता गी तो फाटींच उरता आनी मुखार येता तो फायदो जोडटा आनी मुखार येता तो ताच्या जिवितांत बरेंपण जोडटा. तें सकळ क्षेत्रांत आमकां मेळटा. शिकोवंक शिकतल्यांक, काम करतल्यांक, वावर करतल्यांक, सेवा दितल्यांक कोण मुखार येवन वावर करूंक, सेवा दिवंक मुखार येता गी ताका देवाचीं बेसांवां आसात, आशिर्वादां आसात. दुसरो शब्द आकुडुल्लोसो हात, विदर्ड हँड म्हणून इंग्लिशान म्हणटात. हांगासर जेजून हात लांब सोड म्हळें तर ताचो हात लांब सोडूंक ताका जायनातलो. विदर्ड हँड. आनी हे विदर्ड हँड एक बारीक हात, एक हात सारको आसा आनी एक हात बारीक हात. मांस ना हातांत, हाड आनी कात मात्र आसा. विदर्ड हँड म्हणून अशें म्हूण आमी चिंतयेत. आतां हे विदर्ड हँड सारको जायचे जाल्यार, आकुडलो हात सारको जायचे जाल्यार ताणें मुखार येचें, उठाचें आनी मुखार येवन बरो जायचें. तें आमच्या जिणेंत भोव गरजेचें. आनी आकुडलो हात आनी एक अर्थ आमी समजून घेवया. आमच्या जिणेंत सबार संगती आकुडले आसात. कशें तें? आमचें मन आकुडलां, आमचें मन सारकें ना. आमचे हात मात्र न्हय. आमचें मन, आमचें काळीज, आमचें उलोवणें, आमचें चिंताप सकळ आकुडलां. सोडूंक जायना आमकां, अस्कत जालां. आनी आज आमी पवित्र सभेच्या क्रिस्ती लोकां पासत मागणी करता, हो एकवटी आकुडला आमच्या मदें. तर आज आमी मागणी करूंक जाय. आकुडले हाताक जेजून सांगिल्लें, मुखार उठ आनी मुखार ये. आतां हांवें आज उठचें आनी मुखार येवचें आनी जेजूच्या गूण करच्या सत्तेक हांवें तयार जमचें. जेजू म्हाका गूण करता, म्हाका बळ करता. आकुडल्या हाताच्याक ताचो हात लांब सोड म्हूण सांगिल्लें, ताणें लांब सोडलो आनी तो बरो जालो. आज हांवें म्हज्या जिवितांत कितें म्हजें तें आकुडलें आसा, कितें म्हज्या जिवितांत घुसपडलेलें आसा, कितें आनीक म्हजें जिवितांत सारकें जायनातलें आसा, तें हांवें सारकें करूंक जेजूचो आदार सोंसचो मागचो गरज. C13. Tân amचे वोपसितां बापा, मोल आमचे अर्पितां तुका. दन आमचे भेटयतां तुका. कांगे बापा, वायन
मांडो तुका भेटोसो साथ आमच्या कष्टा वावराचो घे तू मोग आमच्या काळजाचो कांगे हे बापा म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता सारके जमच्याक मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक मेळमेक आमच्या निर्दोषतेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. पोगाळ बापा, तुज्या पुतान एकाच बलिदानांत नव्या कराराची एक परजा जोडून घेतली. तुजे पवित्र सभेन एकवटाचें आनी शांतीचें देणें आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं तुजें सत वळखूंक तुवें आमकां फावयलें आनी एका भावार्थाचे आनी एका स्नानाच्या गांठीन ताची एक कूड जावंक आमकां एकवटायली. समेस्त लोकांक ताचे स्वरवीं पवित्र आत्मो दिलोय दयाळपणी. हो पवित्र आत्मो वांटून देणी तरांतरांची एकच काम करता ताच्या अष्टांगी आनी सर्वांचो एकवट घडोवन हाडटा विचित्रपणी. करून आमकां तुजी आपणायलेलीं भुरगीं तुजो आत्मो बिडार करता आमच्या काळजांनी. तोच सगळी पवित्र सभा बरीत आसा निरंतरी. तोच तिका चलयता आसा काळा काळी. देखून सर्गीच्या दळबारा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. जय 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 बोल सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा, करस्तम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यान दडून ही देणी पवित्र कार म्हण मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुम्ही समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे रागात पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत तें वारू तेलें हे म्हज्या उडासा करात. Bavarta so good purgatoria. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवंतपण आम्ही परगटा तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही पात्रता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो मुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूट रगा सवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पुतुमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभे सुगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पेद्रू पावलू आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रत्युमोगांत वाटय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मरे देवाचे माय सांगाती भाग्यवंतू जुझे तिचो पती भाग्यवंतू धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोम्यान शिकयलेले मागणे आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्ल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां मुगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नात्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक सडकी पदवी महिमा तुजे स्थिताच्या आसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदुतां मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची
आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ओ जेजू, देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान आमी सुभागी. सम्याचे विचारांच्या मुखापना तुझ्या उतरांच कागळे की मिळतेली. Tu somia borboso, tu somia भद्रासो, रक्षक तू दैदेवचो, जीण येजूजाक जय दिवचो. बेना कसले संकार जाल्यारी वारे वादळ भोंवती उठल्यारी फांकय उजवाड दयेन मोजे तुजो तुजे सोम्या बरवसो. तू सोम्या बरवसो, तू सोम्या भद्रसो, रक्षक तू दैदेवचो, जीण येजूजाक जय दिवचो. एक सुरोंतर पैणार आवाजल्यारी कांटे खुंटे कितले मेळ्ळ्यारी निष्कार सोडा केदीस तुजे वयली वाट पापातय वन पावची. तू सोम्या बरवसो, तू सोम्या भद्रासो, रक्षक तू दैदेवचो, जीण येजूजाक जय दिवचो. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, जसे आमी सवला तो संस्कार बाबार्थांचो तुजे सवय एकवट कुणायता, तशेंच तुजे पवित्र सभेक तूं एकवटाचें कारण जावं.
हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो आणि सर पदवेतार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. उसवनयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोडुका हे भाग्यवंता सुसे दे मायेच्या पती सर्गींच्या सोबेत बोला पदवेदा शेरोती जुसे बापा पावतू माका जुसे बापा पावतू माका जुसे बापा पावतू माका जुसे बापा पावतू माका. सकाळीची बेटवणी येचीसच्या देवी काळसा आयचीसची सर्मची मागणी कमानी कष्ट आमच्या पत्क्यांच्या परेपणापासून आणि अल्तरच्या बोपोदी सक्रामेंता तुझे तुकास कळण नसताना बेटोंच्या सुमेसिरद्यापासून भगवंत ओंकार मरेच्या कातावेन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या अपोस्तलाच्या इराद्यापासून आणि पाप सैबान ह्या महिन्यान दाखोवन दिल्या इराद्यापासून आणि सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासत येजूच्या पवित्र काळजा येजूच्या देव काळजा तुझे रासेव आयची सच्या म्हज्या मागण्यान आनी बऱ्या करण्या मळची सर शिष्य मापी सोडून हांव खुशी व्हरता. सुम्या जेजू तुझ्या भोवदेवी काळजाचे सायेन राखमच्या बोबगेन पाप सैबाक जातू ताका उजवाड गटायने बुजवून. मुझे देवा मुझे सेवा हांव तुझ्या पांयां पडटा हांव तुका अर्गां दिता अंतस्करण नमस्कार करता ओळ तुजो उपकार म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका रचलें म्हूण नीज क्रिस्तांव केलें म्हूण आज पर्यंत सांबाळलें म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस सेवा. म्हजो आत्मा म्हजी कूड तुज्या हातान दिता म्हजी चिंतना म्हजी सब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मना म्हज्या पत्क्यांच्या परिपणा म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पुल्यापासून बक्षी म्हजी सुमेज पत्का म्हजी पत्क्यांची काकूत कर. देवा पवित्रज्ञा दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पत्कां दाबे पडना सोंचाक तुजे उपादे सांबाळू म्हजे कायदे पाळू म्हजी पत्क्यांची काकूत कर म्हाका पत्क्यां बक्षी. पावर्ताचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आणि एका देवात ते एक सण बाप पूत आणि पवित्र आत्मा म्हूण हांव तिरसत म्हणटा. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आणि आमच्या पत्का खातीर मेलो आणि जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुसवी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा. ही सता कथोलीक पयसभा शिकयता ती सता हांव सत म्हणटा आनी उसारता. कित्याक तू सस्नीक सत आनी जनवाय आनी ते उगडापी केल्यार तू फटयनाय वा फटोवन फडनाय ह्या बवर्तान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. परमेशाचे विधान सर्वेस्परा देवा तुजी कृपेन सर म्हज्या पत्क्यांचे बक्षाने आनी जिणे उपरांत सस्नीक सूख सोडतली म्हूण हांव बरो वसता. कित्याक तू सर पुद्वेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयला ह्या बरोवशान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर वस्तुप्रास चड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्यांचोय हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो आभारीमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोवो ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पत्क्यांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तुप्रास चड मोग फोव जाल्ल्या देवाक हांवें आत्म्यान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पता करिना म्हूण आनी पत्क्यांचे समय सुकेतले म्हूण ती निचेव करता. आमेन.
സമയച്ച ബഡ്വാൻ മുറി ബറി കബറഡ്ലി आणि पवित्र आत्म्यावरती गर्भेसले नमान मरे कृपेमले समय तुझे संगता स्त्रियामी ते तू सदैव आणि सदैव फॉर्च कुशीचे जेसो मगेंती मरे देवाची माया मोप्या कातपिनाती कर आता नेमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आपल्या समयचे साकर तुझ्या सतप्रमाणे मजे तैसाव नमान मरे कृपेमले समय तुझे संगता स्त्रियामी ते तू सदैव आणि सदैव फॉर्च कुशीचे जेसो मगेंती मरे देवाची माया मोप्या कातपिनाती कर आता नेमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आणि देवा सोपूत मनीसलो आणि आमचे मध्ये येलो नमान मरे कृपेमले समय तुझे संगता स्त्रियामी ते तू सदैव आणि सदैव फॉर्च कुशीचे जेसो मगेंती मरे देवाची माया मोप्या कातपिनाती कर आता नेमच्या मनाच्या वेळार आमेन. पकीमध्ये देवाची माये आम्हा वसत विनातिक ख्रिस्ताच्या बसण्या हमसमचे गाते माग्या येसुमिया बुड्या बरी कबर दिल्यावरवी तुझ्या पुता ख्रिस्ता मनुष्य पण घेतले आम्ही सणा झाल्या त्याच्या कष्टाने कुर्सावरवी जीवन पडण्याच्या आनंदाक आम्ही पावाशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी होत म्हणून मागता त्या ख्रिस्तांच्या सुम्यामध्ये पाहता आमेन. महिमा पाकनी पितागनी पवित्रात्म्या सदा आणि सर्वदा आमेन. महिमा पाकनी पितागनी पवित्रात्म्या सदा आणि सर्वदा आमेन. महिमा पाकनी पितागनी पवित्रात्म्या सदा आणि सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बुड्या मुजरत्म्या सिरगिंच्या दन मगदला तुझे तबे मुझे मोतुस वडाय मका राख संभासले आमेन. मोगान पुत्रा सर्वे ओंकार मोरी आशीर्वाद दीव आमकां. भगवान बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.